नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी तनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। कुडचिरे जावपी प्रकल्प निमणे जातलो रद्द नियोजित प्रकल्प रद्द करतले अशें उतर मुख्यमंत्र्यांनी दिलां म्हणून आमदार प्रमेंद्र शेट हांणी दिली माहिती। आके मडगांवान वळख्या कडल्यान एका व्यक्तीक पिस्तूल दाखोवन धमकावपाचो यत्न पुलीस घडणूक थळार दाखल फुडलो तपास सुरू। हायस दाखोवन फटवणूक केल्ल्या होंडाच्या गावडे जोडप्या कडल्यान 43 लाखांचे भांगर जप्त। म्हापशेच्या आयसीआय बँकेत भांगरावस्ती घाणाक दवरून दुबावितांनी काडिल्ले रीण। आपेवार प्रियोच्या दोगा तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाच्या हायस दाखोवन फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात आनीक एकल्याक अटक। अशा तरेच्या आयसांक बळी पडूं नाकात एसपी सुनीता सावंत हांचें आवाहन। पेडणे तुयेच्या सतीदेवी महालक्ष्मी देवळांतली फंडपेटी फोडपाचो यत्न घडणूक सीसीटीव्हीत कॅप्चर। संबंधित चोराक पुलिसांनी केली अटक। आणि पिळगांवच्या लोकांनी एकठांय येवन आडायले मिनाची येरादारी करपी ट्रक। एसओपी पाळी नासतना पिळगांव सारमानास रस्त्यावेल्यान चलता मिनाची येरादारी म्हणून लोकांची कागाळ। वळख्यांनी मडगांवच्या कुणाल रायकार पिस्तूल दाखोवन धमकावपाचो यत्न केलो। कुणाल रायकार हो आपल्या भुरग्याक स्कुलांत सोडून घरा येतालो तेन्ना ही घडणूक घडली। पुलिसांनी घडणूक थळार दाखल जावन पंचनामा केलो। प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान हो प्रकार जाल्ल्याची माहिती कुणाल रायकारान पुलिसांक दिल्या। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। आता एक धक्कोदायक बातमी। आख्या मडगांवात 3 जाण अनवळख्यांनी मेळून कुणाल रायकर हाका पिस्तूल दाखोवन धमकावपाचो यत्न केलो। कुणाल रायकर आपल्या भुरग्याक बुधवारा सकाळी स्कुलात सोडून घरा वतालो तेन्ना ही घडणूक घडली। मजगतीं कुणाल आनी त्या 3 जाणां मदीं धक्काबुक्की जाली तेन्ना पिस्तुलांतली मॅगझीन रस्त्यार पडली। कुणालान बोवाळ केलो तेन्ना थळावे लोक जमले उपरांत त्या अनवळख्यांनी थंयच्यान पळ काडलो। पुलिसांक हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांणी घडणूक थळार दाखल जावन ह्या प्रकाराचो पंचनामो केलो। कुणाल रायकरान पुलिसांक दिल्ल्या स्टेटमेंटा प्रमाण ताचो खंय प्रॉपर्टीक लागून एका मनशा वांगडा वाद जाल्लो। ह्याच वादांतल्यान पिस्तुलान धमकावपाचो यत्न जाला आसूये असो अदमास आसा। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। आज सकाळी 8 वरांच्या दरम्यान एक पांडवकपेल आके हांगा एक शॉकात घटना घडली। थंय एक पेरंट कुणाल रायकर म्हण आशिल्लो तो जो आपल्या भुरग्याक पावोवपाक आयिल्लो ताका 3 जाणांनी गन पॉयंटाचेर धमकावपाचो प्रयत्न केलो। हे 3 जाण एक गाडी घेवन हांगा आयिल्ले। त्याच बोवाळाक हांगचे नागरीक आनीक कुणाल स्वता कुणालान मातसो तांकां धक्काबुक्की केली आनी त्या हातूंत भितर तांची जी गनाची मॅगझीन आशिल्ली ती सकयल पडली। ताजे नंतर लोकांचो मातसो जमाव जालो आनी हे जे 3 जाण जे कुणालाक गन पॉयंटाचेर धमकावंक आयिल्ले ते थंयच्यान तांणी पळ काडली। सद्याक मडगांव पुलिसाची टीम हांगा पाविल्ली आसा। तांणी ती मॅगझीन आपल्या ताब्यांत घेतिल्ली आसा आनी तांची टीम सद्याक तपास करता। सीसीटीव्ही फुटेज हांगचे लोकां कडल्यान बाकीची म्हायती घेवन तांचो तपास चालू आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे कुणाल रायकरान अशें पुलीस स्टेशनार म्हायती दिल्ली आसा की एक सस्पेक्टाचें नांव दिल्लें आसा अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा। सद्या ही प्राथमीक म्हायती आसा ती आमी तुमचे मुखार हाडटात आनी हाजे नंतर जी म्हायती मेळटली ताजे बद्दल आमी तुमकां अपडेट दित रावतले। हे केसीक मुखार कशें प्रकरण घेता अशी कुणाल रायकरान अशी म्हायती आमकां मेळटा की कुणाल रायकरान सांगलां की एक प्रॉपर्टीक लागून हो वाद चालू आशिल्लो आपल्या आनी आनीक मनशा भितर आनीक हाका लागून आपल्याक धमकावपाचो प्रयत्न जालो असो दिसता अशी ताणें सांगिल्लें आसा। सद्या पर्यंत ही म्हायती आमच्या हाताक मेळिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग मलकणेकर। दिवचलांनी दोडामार वाठारांत फ्लॅट दिवपाच्या हायस दाखोवन लोकांची फटवणूक करपी होंडा 70च्या विदिशा गावडे आणि विजयनाथ गावडे हांच्या कडल्यान वाळपय पुलिसांनी 43 लाखांच्यो भांगराच्यो वस्ती जप्त केल्यो। म्हापशेच्या आयसीआय बँकेत ह्यो भांगरावस्ती घाणाक दवरून दुबावितांनी 33 लाख रुपया रीण घेतिल्ले। ह्यो भांगरावस्ती पुलिसांनी आयसीआय बँकेच्या म्हापशे आणि धुळेर फाटेंतल्यान जप्त केल्यात। बंटी बाबली नावान फेमस असलेले होंडा 70 हांगातले जोडप्यान जे भांगर बँकेन घाण दवरलेले ते वाळपय पोलिसांनी धडक कारवाई करत जप्त केलेले आसा। एकूण 43 लाखाचे भांगर हे पोलिसांनी बँकेच्यान जप्त केलेले आसा आणि हेतून त्यांचेर विरुद्ध गुन्हा सुद्धा नोंद केलेलो आसा। ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की होंडा 70 हांगातले विदेशा आणि विजयनाथ गावडे हे फेमस बंटी बाबली जोडप्यान लोकांक फ्लॅट आणि भूखंड दिता ह्या नावा खाली
खोटी कागदपत्रां दिवन तेंच्या कडच्यान पयशे लुबाडपाचें काम केल्लें आनी जेन्ना हेजे प्रकरणाचो दुबाव जेन्ना लोकांक आयलो तेन्ना तेंच्यांनी ह्या प्रकरणाचे गुन्हा आसा ह्यो वाळपय पोलीस दिसोली पोलीस आनी फोंडा पुलिसान नोंद केल्या नंतर पोलिसांनी धडक कारवाई करत तांकां 23 सप्टेंबराक अटक केली. मात तांकां जामीन मेळ्ळ्या नंतर तांची सुटका जालेली आसलेली. मात ह्या प्रकरणाची चवकशी सुरूच आसतना काल वाळपय पोलिसांनी वेगवेगळे बँकेन जे तेंच्यांनी भांगर घाण दवरलेले ते पोलिसांनी जप्त केलेले आसा. ह्या वेळार धुळेर म्हापसा हांगातले ICICI बँक ह्या बंडी बोबलेन 13,15,228 रुपयाची किमतीचे सोने हांगासर घाण दवरलेले आणि तेतून 9,86,000 रुपयाचे कर्ज हांगा तेंच्यांनी घेतलेले. तशेंच म्हापशा हांगासर ICICI बँकेची शाखेन तेंच्यांनी 30,81,906 रुपयाचे किमतीचे सोने हांगासर घाण दवरलेले आणि तेतून 23,11,413 रुपयाचे कर्ज तांकां मंजूर जालेले आसलेले. पोलिसांनी एकूण काल 83,97,134 रुपयाचे सोने तेंच्यांनी जप्त केलेले आसा. मेन म्हणटा ते जेन्ना हेंच्यांनी बँकेन हे भांगर घाण दवरले तेन्ना तेंच्यांनी खंयचेच तांकां बील किंवा इतर कागदपत्र दिवना तरी सुद्दां तेंच्यांनी बँकेन तांकां कर्ज मंजूर केलेलें आसा. ह्या वेळार अशें दिसून येता की जे RBIचे बँकेचे जे हे आसता नियम आसता हे नियमाचें उल्लंघन करून तांकां कर्ज दिलेलें आसा. वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. आपेवाळ प्रियोच्या दोगा तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात अजित सतरकाराक अटक. मुखेल दुबावीत पूजा नायकाक 4 दिसांची पुलीस बंदखण जाल्यार पूजा आनी तिच्या घोवाचे बँक खाती सील करून गाडी लेगीत जप्त केली. तरणाटींनी अशा प्रकारच्या हायसांक बळी पडचे न्ही दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंतान आवाहन केला. आपेवाळ प्रियोच्या दोगा तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन 14 लाख रुपयाची तोपी घालपी पूजा नायक ह्या बायले आड गुन्यांव नोंद करून तिका म्हादळ पुलिशेन अटक केली. ह्याच प्रकरणात आता आनी एका दुबाविताक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. अजित सतरकार अशें ह्या दुबाविताचें नांव आसा. चवकशे वेळार पूजा नायक हिणें आनीकूय साबार तरणाट्यांक फसवून पयशे घेतिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. ते उपरांत पुलिसांनी तिचे सयत तिच्या घोवाची सगळी बँक खातीं सील केल्यात. तशेंच तिचे कडेन आशिल्ली गाडी लेगीत पुलिसांनी जप्त केल्या. तशेंच पूजा नायक हिका 4 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या अशी माहिती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हिणें दिली. पूजा नायक हिणें गोंयच्या विंगड वाठारांतल्या तरणाट्यां कडसून पयशे घेवन तांकां सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखयले. तेन्ना जांचे कडल्यान पयशे घेवन तांची फसवणूक केल्ली आसा तांणी स्वता फुडें सरून म्हार्दोळ तशेंच मडगांवच्या पुलीस स्टेशनांनी तिचे आड कागाळ नोंद करची अशें आवाहनूय सुनीता सावंत हिणें केलें. Mardol Police Station has registered an offence under section 1 and 318 of BNS, wherein complainant Gurudas Govind Gowde, he is a resident of Apewal Piriol, complained that in the year 2021, on 2 different occasions, a lady by name Shravani alias Pooja Naik, alias Rupa Palkar, resident of Old Goa, being an employee, posing herself as an employee in the secretariat at Porvorim, induced him to pay an amount of rupees 7 lakhs towards giving job to his son as LDC in the transport department, and further another 4 lakhs from one Meenu Gowde for the same purpose, for giving employment to his wife, and through the said Meenu there was another 18 lakhs taken for giving job to another 2 persons in the PWD department as junior engineers. So thereafter, having not provided the job and not returned the money, Mr. Gurudas Gowde has given a complaint to the police station, which has been registered by Mardol Police Station. We have apprehended said Shravani alias Pooja Naik. She has been remanded into 4 days of police custody. Further, we have seized her 3 bank accounts. We have also freezed her husband's Purushottam Naik's bank account, another 3 bank accounts. We have also seized the Honda Amaze car from the said lady.
during the course of investigation into this crime. I would like to appeal to all the people of Goa, in case they have come across this lady with this scam, being providing job and having taken money from them, my request to all to come forward and give their complaints at the police station Mardol or Ponda police station, and come forward so that we can keep this lady and find out her other associates in this case. Our investigations and interrogations with respects to them are ongoing. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेडणे तुयेच्या सतीदेवी महालक्ष्मी देवळांतली एका अनवळख्यान चोरां फंडपेटी फोडपाचो यत्न केलो. सदर सगळी घडणूक देवळांत बसयल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाली. संबंधीत चोरान फंडपेटयेचें लुकसाण केलें हे विशीं देवळाच्या अध्यक्षान पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आदाराचेर दीपक कोर्ते ह्या तुयेच्या तरणाट्याक अटक केली. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. मिनाची येरादारीचो मुद्दो तापिल्लो आसतनाच पिळगांवच्या लोकांनी मंगळारा राती मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले. अचकीत रस्त्याचेर देविल्ल्या लोकां वांगडा पिळगांवची सरपंच लेगीत आशिल्ली. एसओपी पाळी नासतना पिळगांव सारमानस रस्त्यावेल्यान मिनाची येरादारी चलता अशी लोकांची कागाळ आसा. दिवचले वेदांता मायनीवेल्यान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी चालू आसा. मात येरादारी करतना खण खात्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन जायना. येरादारी करतना मीन रस्त्याचेर पडटा, देखून सारमानस रस्त्याचेर धूल पातळटा, तर रस्त्याचेर चिखलाची दलदल निर्माण जाता. ताका लागून त्रास सोंसचे पडटा अशी पिळगांवच्या लोकांची कागाळ आसा. फाटल्या आयतारा जाल्ले पिळगांवचे ग्रामसभेत मिनाचे येरादारीचो विशय तापिल्लो. मिनाचे येरादारी विशीं नाराज आशिल्ले पिळगांवचे लोक मंगळारा रस्त्याचेर देवले. मीन खाली करून येतना रातच्या 7:45 वरांचेर सारमानस पिळगांव जंक्शनाचेर लोकांनी कांय ट्रक आडायले. सुमार अर्दे वर हे आंदोलन चल्लें. नेम पाळून मिनाची येरादारी केली ना जाल्यार परत रस्त्याचेर देंवतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. आयज आमी हांगा पिळगांव जंक्शनाचेर उबे आसा. हेच्या पयलीं हांव सारमानचेर हांगा उबे आसलेले जेन्ना एक म्हाका कॉल येयलो की तुमी मॅडम येवन पळय हांगा रेबो जाला म्हणून. अक्षरशः सारमानचेर चलपाची परिस्थिती नासली. कॉन्टॅक्ट जो दिला पळय तो कोणूच नासलो न्ही. अक्षरशः ट्रकाचे समजांनी लोक फेरयेसून अशे येताले, तांकां तांचो जीव मुठीन घेवन येवपाची तेंची परिस्थिती आसली. हांव 1 वर थंय रावले. तर 1 वर रावल्या नंतर तांकां आमी सांगलें जाल्यार आमकां कोणीनूच येवन तो पळयलें सुद्दां ना आनी विचारूंक सुद्दां ना. मागीर ते आमी क्लियर केलें. आसूं टायम जालो म्हणून आमी येयली. जेन्ना न्यू प्लांटार येत जाल्यार हांगासर वयर येवं जाल्यार हांगा सेम परिस्थिती आसा. तुमीच म्हाका सांगात आमच्या लोकांनी कशें जगपाचें हांगा. हेंचो टायम आसा आतां 5:45. आतां टायम कितलो जाल्लो आसा हांगा. आमी कोणाक पळयतली, लोकांक पळयतली, ह्या गांवाक पळयतली काय आमी आतां ह्या ट्रकांक हांगा पळोवपाचें. कोणाक कितें जालें जाल्यार लोक येवन सरपंचातीक जाप विचारता. पूण ह्या पंचायतीक आमकां फोन सुद्दां केल्यार कोण हांगा येवन पळयना. आतां पुलिसेक कितलो टायम जालो आमी आतां कॉल केला. तुमी तांकां येवन टायमींग विचारा. कोणूच अजून पर्यंत हांगा पावल्लो ना. आतां जर फुडें एक समज कितें अकस्मात घडलें आसत जाल्यार ताका आतां तुमी गांव जाव जाल्यार तुमी कोण आसा ते येवन पळया. पंचायतीन म्हणल्यार सोचो टायमींग आसा, एसओपी आसा, सोचो टायमींग आमकां आसा तेंचो. त्या टायमा प्रमाणे तेंचो टायम आतां खूब जाल्लो आसा. त्या टायमींग ते पावोंक तांकां लेट जाला खूब सद्या आतां. हो जो मेन रोड आसा पिळगांव जंक्शन, ह्या जंक्शनाचेर असो प्रॉब्लेम जाता आनी हे जे एसओपीचो जो टायम आसा हे फॉलो करिनासलो. असल्या कारणान हांगासर जे चिखल आनी हे जाता पळय लोकांचे खरेंच धोकादायकचे जीवन जगचें पडटा अशें जाल्लेलें आसा. आनी जो पर्यंत हे एसओपी पाळिना तो पर्यंत आमी अशेंच हांगासर आडयतले आनी बंद करतले. ही हांव तुमकां एक शिटकावणी कशी दिता की हा पब्लीक रोड हो आमचो. पब्लीक रोडाक आमी आडोवंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर पिळगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचेर आपूण मात्तूय समाधानी ना. ह्या वास्तूचे पावित्र्य म्हणटा ते खंयच दिश्टी पडना असो निश्कर्श टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केकरेन काडलो. सोमारा टास्क फोर्सान कला अकादमीची पळोवणी केल्ली. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो अभ्यास करपा खातीर विजय केंकरेच्या अध्यक्षतेखाला नेमिल्ल्या समितीन सोमारा कला अकादमीची पळोवणी केली. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामात त्रुटी आसात, मात ह्यो त्रुटी सुदारपा सारक्यो आसात अशें मत विजय केंकरेन पळोवणे उपरांत नोंदयल्लें.
कला अकादमीच्या नूतनीकरणा-वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. कला अकादमीचे काम सामकें ना, कामाचो दर्जो साप्प उणो आसा, कामात घोटाळो जाला अशे जायते आरोप ह्या नादी जाल्ले. पूण कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो अभ्यास करपा खातीर सरकारान नेमिल्ले टास्क फोर्स समितीनूय हे काम सामकें जावंक नाशिल्ल्याचो निश्कर्श काडलो. तशेंच 10, 11 आनी 12 नोव्हेंबराक कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन परतून कला अकादमीची पळोवणी करतले अशेंय केंकरेन सांगले. म्हाका दिसता पर्संटेज म्हळ्यार पासींग जावना, नॉट इवन पासींग मार्क्स. very important statement. नॉट इवन पासींग मार्क्स. यू खूब करपा जाय, खूब. म्हाका दिसता काल हांवें सांगलें तुमकां की थोडे थोडे आसत, पूण काल इट वॉज फर्स्ट इन्स्पेक्शन. आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत हांव सॅटिस्फाईड ना. देर इज मेनी इश्यूज आनी ती वास्तू म्हणून ताचे कितें तरी जे आसत, कितें म्हणपाचें आमी पावित्र्य म्हणटा, म्हणजे ते भितरल्यान येवपा जाय. ते तुमकां अशेंच थंयच्यान येना, ते भितरल्यान येवपा जाय. ताजे खातीर आय एम व्हेरी सॅटिस्फाईड विथ दी टास्क फोर्स कमिटी, कारण हातूंत जास्त परफॉर्मर्स आनी हे आसत. ताका लागून हांव गॅरंटी दिता आतां जें काम जातलें न्हय ते 100% ऑनेस्टली जातलें. वी नीड सर्टन एक्सपर्ट्स टू रिझॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लेम्स. देर आर मेनी प्रॉब्लेम्स, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. ते आमकां सॉर्ट करपा जाय. एसीचो प्रॉब्लेम आसा, लिकेजचो प्रॉब्लेम आसा, साऊंडचो प्रॉब्लेम आसा, अकुस्टिक्सचो प्रॉब्लेम आसा. ते सगळे प्रॉब्लेम आमकां सॉर्ट आउट करपा जाय. सो वी हॅव अ लिस्ट ऑफ मेनी प्रॉब्लेम. ते आमी डिस्कस केले आनी तातूंतले कितें करपाचें ताजो एक प्रोग्राम आमी केला. मागीर तो पकडून आमी घेतली. वी वील हॅव सर्टन एक्सपर्ट्स टू डू इट. वी नीड टू हॅव. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लॉस एंजलिसांत जावपी पॅरालिंपीक खेळांत गोंयचे स्विमर्स वांटेकार जावचे हो आमचो हेत आसा. पॅरा खेळगड्यां खातीर गोंयांत जायत्यो सुविधा आसात, ज्यो सुविधा नात त्यो उपलब्ध करून दिवपाचेर आमचो भर आसतलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग अजिंक्यपद सर्तीच्या समारोप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. पेरिस ओलंपिक में लास्ट टाइम भी अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर सुभाष फलदेसाई गोवा के सभी स्पोर्ट्स में हमने पार्टिसिपेट किया, मुझे लगता है. लेकिन हम स्विमिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे. लेकिन लॉस एंजलिस में अभी जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा उसी में हम चाहते हैं कि हमारी एसोसिएशन की तरफ से कम 10 पार्टिसिपेंट तो पार्टिसिपेट होंगे. और इसीलिए पूरे कोशिश गोवा के सभी जो पैरा ओलंपिक स्विमर है उनकी तरफ से रहेगा. और वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम तालुका बेसिस एट प्रेजेंट ऑल्सो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है. कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिव्यांग फ्रेंडली करना चाहिए, वो दिव्यांग फ्रेंडली हम करेंगे. और बाकी सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए विल प्रमोट फॉर देम टू पार्टिसिपेट. गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्थेच्या संचालक मंडळाचेर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर गटान परतून बाजी मारली. बागायतदार संस्थेच्या ह्या वेंचणुकेत आतामेरेन सावयकर गटाचो वर्चस्व आसा. वट्ट 19 जाग्यां खातीर ही वेंचणूक जाहीर केल्ली. तातूंत 2 बायलांसयत 7 उमेदवारांची बिनविरोध निवड जाली. ही निवड 2029 मेरेन आसतली. आज गोवा बागायतदार संस्थेची दर 5 वर्षांनी इलेक्शनां जातात आणि सहकारांतली एक सगळ्यात व्हडली संस्था गोंया भितर काम करपी. गोवा बागायतदार संस्थेला 60 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसात. आणि अशा समयाचेर ह्या वर्सा जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनात जे हांगासर उबे आसात ते सगळे जाण सगळ्या लोकांनी तांकां निवडून दिल्ले आसा, सभासदांनी निवडून दिल्ले आसात. आणि संस्था मुखार व्हरपाची आणि ह्या सहकार चळवळ गोंयची जी आसा ती आनीक घट करपाची जबाबदारी जी आसा ती एका अर्थान आमचेर सगळ्यांचेर आसा. गोवा बागायतदार संस्थेन फाटल्या 60 वर्सांची प्रगती केल्या ती सगळ्या लोकांच्या मुखार आसाच. पूण हेच्याच वांगडा ती आनीकूय मुखार व्हरपाक जाय. आणि त्या नदरेंतल्यान गोंयच्या शेतकऱ्यां खातीर, आमच्या सभासदां खातीर आणि त्याच बरोबर आमचे जे ग्राहक आसात बागायतदार बाजाराच्या माध्यमांतल्यान त्यांचे खातीर अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान फुडें वचपा खातीर कितें करप ही जबाबदारी एका अर्थान ह्या सगळ्या संचालकांचेर आसा. आणि म्हाका विश्वास आसा
की आमच्या सभासदांनी जो विश्वास आमच्या सगळ्यांचेर दवरलेलो आसा तेका एका अर्थान आमी सगळे जाण खरे उतरपाचो यत्न करतले आणि त्यांचो तो विश्वास त्यांनी दाखयल्लो आसा त्या विश्वासाच्या आधाराचेर फुडलीं 5 वर्सां जी आसा ती संस्था आनीकूय फुडें व्हरतले उदरगत करतले हो एक ह्या समाजाचेर सांगता. हांगा उपस्थित आशिल्ले जे सगळे आमचे निवडून आयिल्ले वेंचून आयिल्ले जे आमचे सगळे संस्थेचे संचालक आसात त्यांचे अभिनंदन करता. दोग जाण आतां हांगासर पावूना पूण एकूण 19 जणांचे संचालक मंडळ जे आसा ते फुडले 5 वर्सां खातीर आमी काम करतले. आउट ऑफ 19 हेजे भितर 7 अनपोज आयिल्ले आणि 12 जणांचे कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट आशिल्ले. तेच्या भितर सांगे 3 आशिल्ले, बिचोले 3 आसा आणि फोंडा 6 आशिल्ले. आता सांग्या भितर पाटील जितेन आनंद एक निवडून आयलो विथ 529 वोट्स. पाटील पांडुरंग शांताराम निवडून आयलो विथ 544 वोट्स. प्रभू दाबोलकर रमेश घनश्याम आयलो विथ 485 वोट्स सांग्यार. बिचोलीन 3 कॅन्डिडेट म्हणजे टोटल 5 कॅन्डिडेट आशिल्ले. भितरले 3 कॅन्डिडेट निवडून आयले म्हणजे 3 कॅन्डिडेट हे आशिल्ले. ताका भितर मोने एलायस गौतम निवडून आयलो 532 हितून. मागीर सावयकर रोहन वामन आयलो 509 आणि सावयकर शुभदा मोहनदास आयले 594. बिचोले फोंडा टोटल 9 कॅन्डिडेट आशिल्ले. भितरले 6 निवडून आयिल्ले. त्या भितर चाफडकर पंढरीनाथ श्रीपाद विथ 839. कतने हेमंत दुर्गाराम विथ 738. देन प्रभू विकास विश्वनाथ 843. सामंत समीर देवीदास 833. सावयकर नरेंद्र केशव 961 आणि शिलकर महेश साजू 878. टोटल फोंडाचे हे 6 जण झाले. वाळपय अनपोज जाल्ले आसा. नॉर्थ ST आसा तोय अनपोज आसा. प्लस साऊथ वुमन्स आशिल्ले तेय अनपोज आसा. आणि फोंडा वुमन्स आशिल्ले तेय अनपोज आसा. दूधसागर टूर ऑपरेटर संघटनेची भेट घेऊन आदलो मंत्री दीपक पाऊसकरान तांकां आपलो तेंको जाहीर केला. GTDCचो ऑनलायन कावंटर आनी वेबसायटी बद्दल टूर ऑपरेटर संघटनेच्यो मागण्यो मुख्यमंत्र्यांकडेन मांडपाचें उतर आदलो मंत्री दीपक पाऊसकरांनी दिला. हांव हांगा विजीट दिल्या ती असोसिएशना कडेन म्हाजे म्हणण्यान हे जे ऑनलायन वेबसायट जी आसा ती दूधसागर जीप ओनर जे असोसिएशन आसा हेंच्या मार्फत ही वेबसायट स्टार्ट करची. दूधसागर जे जीप ऑपरेटर हेचे भितर गोवा टुरिझम केन्नाच नासुल्लें. ते हांव म्हणटा आयले कित्याक हांगचो आमदार जो आसा ते गोवा टुरिझमाचो चेअरमॅन. ह्यो बरी गजाल आसा. हांगा खुबसो डेव्हलपमेंट गोवा टुरिझमा मार्फत जाल्लो आसा ब्युटिफिकेशन. ते प्रमाणे पूण जे पयशे वाडयले थंय प्रश्न आयला. आमकां टुरिस्ट जाय, हांगा टुरिस्ट येवपा जाय. जी क्रेज आशिल्ली ती आज दिश्टी पडना. आज टुरिस्ट खंय कमी जावपा असो कितें धंदो असो कमी जावपा जायना, धंदो वाडपा जाय. कित्याक जीप ऑपरेटराचोच विशय ना हो, टोटल कुळ्या मोळ्या शिगांव वेवसायाचो विशय आसा. आतां सीएमा कडेन हांव अपॉयंटमेंट घेता मेळटा आनी ह्या विशयाचेर सीएमाक सगळो हो विशयाचो म्हायती आसा. फक्त हांव मांडटलो गोवा टुरिझमाचो कावंटर जो आसा कुळ्या हो बंद करचो आनी जी वेबसायट जी आसा तेंची स्टार्ट करची. आयज आमचो PWD मिनिस्टर आयज अकस्मात हांगा येवन आमकां भेट दिली तेजे बद्दल हांव तेजे धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आमी जो आतां आमी वारंवार सरकारा कडेन मागत आसा कितें म्हणून की आमची वेबसायट आमकां दिया. ते वेबसायटीचेर आमी आमची ऑनलायन बुकींग करून आमी गेस्टांक आमी धाडटा अशें म्हणून. एक्स PWD मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तेणें पेपराचेर वाचून ताका आमची चुरचूर दिल्ले आनी त्या चुरचुऱ्याचेर तो आयज हांगा येयलो. ताका लागून हांव खरेंच तेजे धन्यवाद म्हणटा. पर्वरी पुलिशेन साल्वादोर दी मुंद वाठारांत चलपी क्रिकेट बुकींग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 4 जाणांक अटक केली. तशेंच तांचे कडल्यान मोबायल आनी लॅपटॉप धरून 1.70 लाखांचो मुद्देमाल जप्त केला.
आज पर्वरे पुलिसांनी 4 जाणांक जे बुकी आसात क्रिकेट बॅटिंग करतात तांकां 4 जाणांची आयज अटक केल्ली आसा आनीक हे जे बुकी आसात ते बुकी क्रिकेट मॅचीस ज्यो जातात तेंचेर बॅटिंग करताले आनीक तेंचे कडल्यान 1,70,000 सुमार मोबायल फोन धरून लॅपटॉप्स धरून अशें 1,70,000 सुमार सामान तेंचे कडल्यान जप्त केल्लें आसा आनीक हे जे पयलीं सुद्दां तुमी पळयलें आसतलें हे जे बुकी रॅकेट्स आसतात ते चडशे आमकां पर्वरी जो भाग आसा थंयच दिश्टी पडटात आनी हेजे पयलीं सुद्दां खुबशे अशे जे रॅकेट आसा ते पर्वरी पुलिसांनी धरलेले आसात आनीक ही एक बारीक गजाल पूण हितून सुद्दां आजून मोठे रॅकेट आसूं शकता म्हणून पर्वरीचो जो पुलीस आसा ते हितून फुडें तपास करतात अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दिवचल्यान दोडामार्ग वाठारांत फ्लॅट दिवपाच्या हायस्ताकून लोकांची फटवणूक करपी होंडा 70च्या विदिशा गावडे आनी विजयनाथ गावडे यांच्या कडल्यान वाळपय पुलिसांनी 43 लाखांच्यो भांगराच्यो वस्ती जप्त केल्यो. म्हापशेच्या ICICI बँकेत ह्यो भांगरा वस्ती घाणाक धरून दुबावितांनी 33 लाख रुपया रीण घेतिल्ले. ह्यो भांगरा वस्ती पुलिसांनी ICICI बँकेच्या म्हापशे आनी धुळेर फांट्यांतल्यान जप्त केल्यात. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचेर गस्त घालपाविशीं भारत आनी चीना मदीं महत्वाची कबलात जाल्या. ब्रिक्स परिशदेचे फाटभुंयेर रशियेन भारत आनी चीना मदीं समेट घडोवन हाडल्या. फाटल्या कितल्याशाच सप्तकासान भारत आनी चीना मदीं राजनैतीक आनी लश्करी पावंड्यार चर्चा सुरू आशिल्ली. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवेल्यान सैनीक फाटीं घेवन तशेंच तणावाची परिस्थिती नियंत्रणात हाडून गस्त घालपाचेर दोनूय देशां मदीं एकमत जालें. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक